प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 24 ते 35 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 6 verses 24 to 35। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजू थंय नासलो पूण लोकांक देखलें आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमा आयलो। जेजू जिविताचो उंडो तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात। खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवनाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात। असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण पूत देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारलो। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम। तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी भावार्थ दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखयशी? कितें करतलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सुर्गेचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा। जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगता, मोइजेसान तुमकां सुर्गेचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप तुमकां खरो सुर्गेचो उंडो दिता। कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो। तांणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी। जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव, म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कधीच तान। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन लोकां आनी जेजू बरोबर मदें भासाभास जाता। कितें घडलेलें? जेजून एक व्हडली मिलाक केल्ली, 5 उड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी 5,000 दादल्यांक आनी बायलांक आनी भुरग्यांक धरून म्हाका दिसता 10-15 हजार लोकांक जेवण दिलें आनी व्हडली मिलाक केल्ली। आनी शेकी बाबण्यो लोकांक घरांत धाडलेली आनी तो आतां दोंगरार गेल्लो, मागणी केलेली। आनी बाबणीनो, आमकां कळोन येता की जेजू आतां उदकाचेर चलोन पेलेतोडी गेलो, कित्याक ताजे शीस व्हड्यार गेल्ले। आनी बाबणीनो, आतां जेजू उदकाचेर चलोन तो आतां पेलेतोडी पावल्लो। आनी जेन्ना तो पेलेतोडी पावल्लो, लोक थंयसर येयल्लो ज्या जाग्यार ताणें मिलाक केल्ली, आनी थंयसर पळयलें की सगळीं व्हडीं जीं आसलीं तीं आजुनूय आसात। जेजू आजून थंयसर वचोंक नासलो म्हणून तीं आतां थंय येतात। आनी शेकी बाबणीनो, कितें घडटा ते आतां पेलेतोडी वेतात ज्या जाग्यार जेजू चलोन गेल्लो, आपले शीस चलोन गेल्ले, घोड्यार गेल्ले, आनी थंयसर ताका वचोन मेळटात आनी म्हणटात, सायबा, तूं केन्ना हांगा येयलोय? कित्याक ते नकळो आसलें की जेजू उदकाचेर चलोन गेल्लो म्हणून। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक थंयसर येता, जेजू ताका विचारता, ताका सांगता, म्हणटा, तुमी म्हाका परतून पळोवपाक येयल्यात, तुमी म्हजी वाट पळयतात, तुमी म्हाका सोदूंक येयल्यात, कित्याक तुमकां जेवण मेळ्ळें, तुमकां फुकट जेवण मेळ्ळें, तुमकां जें तुमकां दादोशी भर तुमचें पोट भरपाक तुमकां जेवण मेळ्ळें, देखून तुमी म्हाका सोदपाक येयल्यात। पूण भाव भयणीनो, जेजू तांकां सांगता, ह्या पोटाच्या कामाक जेवणाक लागून तुमी येनाकात, कित्याक हांव तुमकां जें दितलों तें सासणीक जेवण दितलों। हांव जें दितलों म्हजें उतर दितलों, हांव जें दितलों तुमकां एक सासणीक जिवीत जियोवपाक
हांव तुमकां तें म्हजें उतर दिलां. आनी ज्या शेकी भाव भयणीनो भासाभास जाता आनी शेकी लोक म्हणटात तो उंडो आमकां दियात, आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तो उंडो, हांव जावन आसा तो उंडो, जिविताचो उंडो तो हांवूच म्हणटा. म्हजेशी यात तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावाट दवरतात तांकां कदींच ताण लागची ना. भाव भयणीनो, आमी खूब पाटी ही उतरां जेजूची आयकल्यात. जेन्ना जेजून आमकां सांगलां जिविताचो उंडो तो तोच म्हणून, आनी ताणें सांगलां आमकां, तो म्हणटा म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावाट दवरतात तांकां कदींच ताण लागची ना. जेजू आयज आमकां ह्या शुवर्तमानाक कितें सांगूंक सोदता भाव भयणीनो? तो सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी ताचे कडेन येता म्हणजे ताच्या उतरा कडेन येता, ताजें उतर आमी आयकता, ताजें उतरा प्रमाणे उतर आमी आमच्या काळजांत दवरता, ताजेर नियाळ करता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. आतां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी तें उतर आमच्या जिवितांत तें उतर मास जालां म्हणून, तें उतर आमच्या भितर ताजें जेजूचें रगत जालां म्हणून आतां ताजें उतर आमच्या जिवितांत आमकां एक झैत दिता, आमकां सगळ्यो आमच्यो गरजो पावता. आमी आतां एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सांगलें जिविताचो उंडो तो तोच तो आनी म्हजेशी येतात ती तांकां केन्नाच भूक लागची ना, केन्नाच ताण लागची ना म्हणचें जेजू आमकां सांगूंक सोदतालो. जो कोण ताजे कडेन येता, जो कोण ताजें उतर आयकता, जो कोण ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीनो, तो खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, एक सासणीक जिवीत जियेता. ताजो समोर जेजूशी गोड जाता. कित्याक भाव भयणीनो, एक पाय माय आपल्या भुरग्यांक सांगीत जाल्यार आरे बाबा अशें शिकात, तुजी कूड सारकी बरी करात, तुमचो रूम जो आसा मेळो आसा जाल्यार मातशी आमकां आदार करात. आनी भुरगीं जेन्ना आयकतात ती खरेपणी आपल्या पाय मायक मानलेलीं जातात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकता आमी देवाक मानलेलीं तशीं जाता. आमी कितलें देवास्पण करूं, कितलो धर्म करूं, पूण ताजें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. तो आयज खेरीत भाशेन आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक, ताजें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून, तें उतर पाळून आनी तें दुसऱ्यांक दिवंक आनी तांकां शिकोवंक आयजतान आमी ही सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.